सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. ह्या आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिनिनो डिसोजा हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लुईस दे फोन्सेका ई कॉस्ता आनी आल्बेटिना रोजारियो डिसोजा ई कॉस्ता देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ते आमच्या बाबा भयणां पासत मागुया. रियोना गामा, प्रेस्ली मारियो डिसोजा, सिमरन नोरोना आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. एरिक्सन फेर्नांडीस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. लुइजा कुतिनो आनी ताची फामील आपणा पासत मागूंक लायता कोवीड पिडेक सांपडल्यान देखून देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. एडविना कार्दोजो आपणा पासत मागूंक लायता ताचेय पासत मागुया. आनी सगळीं जीं कोण बरीं नात भोव करून कोवीड पिडेन सांपडलेलीं आसात तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो किरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी उगडास करता भाग्योंत आंकवार मारिया आमचे पवित्र सोबेची आवय आनी आमची आवय कशी करून जेजून खुद ती आमकां दिल्या जाल्यार तिणें पातकाचेर जैत वेला तिणें देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन आमकां नवें जिवीत म्हणजे खुद जेजू आमकां दिला देखून देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते पावटी तिचे सारकी आमी जावंक फाटीं उरल्या असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून कोणाक सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोर पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच न्हू पवित्र, एकलोच न्हू ईश्वर, एकलोच न्हू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, बो बाग्योंत आंकवार मारेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारान सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें वर्सांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसां म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाडलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केल्याय देखून सगल्या गोरवाशीं जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिरां पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी अस्त्रे मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. परतून म्हणया, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. प्रितुमे वेल्या सर्व अस्त्र्यां वयर भोव वर्त्या देवान तुका धुवे सदव केली. जाणें सर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल तांकां उगडास हाडटलो. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाल मान मेळोसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमच्या राष्ट्राहीण हलकें जाल्लें तेन्ना तुज्याच जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. उद्गार.
सर्वेस्पराक जोय जोय नोमान मारये कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर देव तुझे सोवे तूं सोदो गे तूं ओस्त्र्या मदें सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो आपली आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेसून आवयक म्हणलें अस्तुरे ओ तुजो पूत उपरांत शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता मारिया पवित्र सोबेची आवय भाव भयणीनो आयज आमी सगळीं खुशाल जावंक फावो कित्याक खुद देवाची आवय आमची आवय आमकां करून दिल्या आनी मारिया आमची आवय म्हणटा आसतना मुखार फाटीं जरी तर आमी पळयत जाल्यार थंयसर आसा पातोक थंयसर आसा ओस्तोरी थंयसर आसा मुनीस थंयसर आसा देव तेच बरोबर थंयसर आसा खास्त आनी थंयसर आसा जिवीत भाव भयणीनो पातोक जेन्ना आमचे मुखार आसा तेन्ना पातकाचो परिणाम म्हणल्यार मरण पातकाक खास्त आसा आनी हे आमी पळयता जेन्ना पातोक भितर सरलें देवान मनशाक जेन्ना रुचलेलो आपणाच्या सारक्याचो आनी आपल्याच्या रुपण्याचो तेन्ना पातोक जंय भितर सोदता तेन्ना हें देवाचें रुपणें आनी देवाचें सारकें आसा तें पिड्ड्यार करून उडयता आनी हेंच घडलें आमच्यान म्हणूंक जाता सुरवातेक जेन्ना देवान मनशाक रचलेलो आनी आज्ञा दिल्ली आनी ह्या आज्ञाचें पाळप म्हणल्यार जिवीत जो कोण ही आज्ञा देवाची आज्ञा पाळटा ताका आनी ताचे सोबे आमच्यान जिवीत पळोवंक जाता जो कोण देवाची आज्ञा पाळिना वो देवाच्या आज्ञेचेर आड वेता तो एके भाशेन आपुणूच तें जिवीत पयस उडयता म्हणजे जिवीत पयस उडोवप म्हणल्यार मरणा वाटेन वेता हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे भाशेन देव आदामा लागीं उलयता आदाम आनी एव मनशां कशीं लिपलोलीं देवा कडलीं आनी लिपपाचें कारण पातोक कित्याक पातोक जेन्ना भितर सरलें देवा मदें आनी मनशां मदें जो संबंद आसलो तो तुटलो आनी तो तुटलो देखून भिरांत भितर सरली तो तुटलो देखून लॉज भितर सरली ह्या पासत देव अब्रामा लागीं उलयता कोणें सांगलें तर तुका तूं विंगडो आसाय म्हूण तूं लिपलाय कित्याक हांव लिपलां कित्याक म्हाका तुजी भिरांत दिसली म्हाका तुजी लॉज दिसली कोरी नाका म्हणलेलें तें केलें कितें तुवें हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ बी खेलें कितें देवाक खबर ना अशें दिसता विचारता तेन्ना पूण देव सगळें जाणा पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर काडटा आनी पातोक जेन्ना भाव भयणीनो आमी जेन्ना पातकान पडटा तेन्ना
पयले सुवातेर पातोक खंय तावन आयला आमकां सगल्यांक जाणा जावपाक जाय. आनी मनशां कशीं आमी कोणूय जावं, कितलीं भाग्योंत जावं, कितले सांत जावं, पातोक सदांच भायर तावन येता. म्हणजे आनीक कोण तरी ताचो जबाबदार आसा. आनीक कोणाक लागून हांवें पातोक केला, आनीक कोणाक लागून हांव पातकान पडलां, हें आमच्या मनशा सैम दुसऱ्यांक बोटां दाखोवपाक. आनी हेंच घडलें जेन्ना देवान आब्रामाक विचार केल्लो. तुवें जी म्हजी सांगातीन म्हूण म्हाका सांगाताक अस्तरी दिल्ली, बायल दिल्ली, तिणें म्हाका तें फळ दिलें. ती अस्तरी मागीर म्हणटली जो सोरोप आसलो त्या सोरपान म्हाका दिलें. भाव भयणीनो, आयच्या संदर्भान जेन्ना आमी देवा मुखार उबी रावता आनी म्हणटा मारिया आमची आवय, तेन्ना जें पातकाक लागून घडलेलें म्हणजे आमचो आनी देवाचो संबंद, मनशांचो आनी देवाचो संबंद तुटलेलो, ह्या पातकाक लागून मरण जें येवपाक जाय आसलें हें देवान आडवारलें. कित्याक तो आमचो मोग करता. आनी ह्याच मोगान हें पातक पुसून काडपाक, हो संबंद नव्यान घडपाक आनी आमकां जिवीत दिवपाक ही भासावणी हांव म्हज्या पुताक संवसारान धाडटलो. येवजण बापाची सुरू जाली. जेजू जरी तर आमकां ह्या पातकांतलो सोडूंक येतलो जाल्यार एक देव कसो न्हय, वो एक चमत्कार कसो न्हय, पूण आमचेच सारको जे गतीन आमी आसा, जंय आमी पातकान पडल्या उपरांत दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक पावता, वो आमी सदांच भायर पडयता हाचें कारण खंय. व्हायरस पासून आयला ताचें आमी कारण पळयता, चायना तावन आयला, वो आनीक खंय तावन आयला, मनशांनी केला, रानान तावन आयला, आनी खंय तावन तरी तो आयला, आमचे भितर ना. जाल्यार ह्या कारणांतली आमी भायर सरूंक, म्हणजे आमची खास्त पयस जावंक आनी आमकां नव्यान जिवीत दिवंक मनशां मदली कोणाक तरी विचून काडूंक जाय. आनी विचून काडली देवान मारियेक. आनी तिका विचून काडली तिच्या गर्भ संभवान ती पवित्र, तिच्या जल्मान ती पवित्र, आनी तिच्या जिवितांतूय ती पवित्र. आनी ती पवित्र कित्याक जाली? कित्याक तिणें देवाचें उतर पाळलें. पयली अस्तरी जी आसली, जिका लागून आमी म्हणटा पातक भितर सरलें, तिणें देवाचें उतर जें आसलेलें तें मानपाचें कुशीन सोडून तिचेर आड गेली. उतर पाळप चुकलें, ओबिडियन्स आसा तें चुकलें, डिजओबिडियन्स जालें, तातूंतल्यान पातक भितर सरलें. जाल्यार नवी वस्तुरी, नव्या करारांतली वस्तुरी आंकवार मारिया. सुरवातूच जेन्ना आंज बडवो तिका हो संदेश दिता, ही बरी खबर दिता आनी तिचे विशीं आमी आयकता, तेन्ना तिणें म्हणलें, ओय हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. देवाचें उतर पाळप. आनी ह्या देवाचें उतर पाळपांतल्यान तिणें आमकां सोडवंडार दिलो. पयले अस्तरे वरवीं पातक जरी तर भितर सरलें जाल्यार मारिया अस्तरी जी आमची आवय कशी आमकां शिकयता की उतर पाळपांतल्यान आमच्यान सोडवण जोडूंक जाता, सोडवण दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आनी हेंच आंकवार मारयेन केलें. भाव भयणीनो, जेजून ही आपणाची आवय खूद आमची आवय करून दिल्या. कित्याक जें कारण तो संवसारांत आयला तें हेंच, आमकां पातकांतलीं सोडूंक, आमचो संबंद देवा लागीं नव्यान घडूंक, आमचो संबंद एकामेका लागीं नव्यान घडूंक आनी हातूंतल्यान आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक. जाल्यार हें सासणाचें जिवीत दिवचे पासत खुर्सार तावन जेजून आपणाची आवय आमची आवय करून दिली. जरी आदांव देवाक म्हणटा तुवें म्हाका दिल्ली ती वस्तरी तिणें म्हाका पातकान घातली, जाल्यार आतां आमचे लागीं आसा जेजून दिल्ली आपली आवय, आमची आवय, आमकां पातकांतली सोडूंक, आमकां नवें जिवीत दाखोवंक आनी जिविताची वाट आमी चलून वचूंक. तर आयच्या दिसा खेरीत भाशेन जेन्ना आंकवार मारिया पवित्र सभेची आवय म्हूण आमी परब मनयता, भाव भयणीनो, आयज आमची पवित्र सभा ह्या पातकाच्या काळोखांतल्यान चलत आसा. आयज आमची पवित्र सभा आनी आमी सगळीं पवित्र सभेचे वांगडी, ही पातकाची ओड आमचे भोंवतणी आसाच.
आमचे भितरूय ती घातलेली आसा आनी आमी पातका वाटेन पोत्तून पोत्तून वेता आनी जायते पावटी आमी असल्याय चिंतनांनी पडलेले आसा कितली पावटी म्हूण कुमसार करप आनी हें कुमसार करून फायदो कितें परतून परतून आमी त्याच पातकान पडटा तीच पातकां आमकां परतून ओडून हाडटात जाल्यार असल्या वेळार खेरीत भाशेन आंकवार मरीशी भाव भयणीनो आमी धांवुया कित्याक ती जाणा ती ओळखता ती समजता आनी समजता तेन्ना हें आमचें पातक देवा मुखार ती उबारता आनी पातक उबारता तेन्ना बेश्टीच आपणाक कांयच न्हू आसलेल्या भाशेन न्हय पूण ती आपले काकलुतीचे दोळे आमचेर घालता आनी देखूनच आमी तेर्स केल्या उपरांत नोमान राणी जेन्ना म्हणटा तेन्ना उलो मारता आनी तिका म्हणटा तुजे काकुतीचे दोळे आमचेर तूं घाल गे माई आनी आमकां जेजूशी पावय भाव भयणीनो आयज आख्खी पवित्र सभा घोडे ह्या वाटेन जंय चलता जो खतरो आमचे भोंवतणी आयज आसा जी पातकाची आमकां एके भाशेन पातकाचो परिणाम कसो आयज सृश्टी उठलेली आसा आमकां परतून दिता आमचेर परतून मारता आमी भियेल्या आनी भियोवपाचेंच आयज ही एकूच दुयेंस वयर चडत आसा एकाचो आमकां एकाचें सोल्युशन मेळटा म्हणल्यार दुसरें वयर चडटा आयज ही महामारी जी आमकां सतायता कोविड-19 पॅन्डेमीक ताचो परिणाम कसो आनीक एक आतां म्युकोमायकोसिस आयज आमकां ती सतायता हाचे फुडें आनीक कितें येतलें खबर ना पूण एक वस्त आमच्यान म्हणूंक जाता आमची मनशांच्या पातकांचो परिणाम हो आमचे आशेचो हो परिणाम ह्या पासत आमी मनीस जरी तर सारके जातले जाल्यार देवाचें उतर पाळपान आमकां ही सुटका आसा देवाचें उतर पाळपान आमकां जिवीत आसा तर हें करूंक आमकां कृपा मागुया आंकवार मरीची आमी देख घेवया तिचे लागीं शिकुया ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे ही उतरां न्हयच फकत ओंठांचेर उच्चारूंक पूण आमच्या दर दिसाच्या जिविताचे चालीन हें आमी करूंक आनी हे भाशेन ह्या पातकाचेर आनी पातकाच्या परिणामान जें कितें वायट आमचेर आयिल्लें आसा ताचेर झुजूंक जेजूचो हात दवरुया कित्याक जेजून खूद आपली आवय आमकां दिल्या ही तुजी आवय जुवांव आमच्या सगल्यांच्या नांवान तिका आपणाची म्हूण घेता आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली आनी ती ताचे बराबर रावूंक लागली आंकवार मारेक आमचे बराबर घेवया आमच्या घोराब्यान तिका घेवया आमच्या खासगी जिवितान तिका घेवया आनी तिचे लागीं शिकून आमी ही सोडवणेची वाट चलुया पातकाचेर झूज मांडुया आनी जिवीत आपणावया Serve spora, ma non che am
म्हज्या भावा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या तांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या कोणी चुकीच्या सर्वेस कोण मानून घेऊ. कोनवाळ्या बापा भाग्यवंत आंकवार मरे देवाचे मातीचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे स्वर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमिता. सर्वकाळी मनशां तांय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोन्नीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. ती आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोड परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मिनिनो हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. बो करून कोविड-19 हे महामारीन जी सोंपून गेल्यात तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराच्या न्हयकारा वरवीं मरण आयलें जाल्यार देवाच्या उतराच्या होयकारान आमकां जिवीत मेळ्ळें. आमी दिसाच्या दिसाक आंकवार मारे भाशेन खालती आनी विनम्र जावन देवाचें उतर पाळपी देखून सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बागयोंत आंकवार मारी देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पसण दिलें. ह्या पसणाचे गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आंकवार मारिया आमची पवित्र सभेची आवय, तर आनीक एक पावटी आमचे आख्खे पवित्र सभे पासत आमी मागुया आनी हो आशिर्वाद आंकवार मारयेच्या मजतीन आमचेर सगल्यांचेर, आमचे आख्खे पवित्र सभेचेर आनी आमचे बराबर ह्या आख्ख्या संवसाराचेर देंवय आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार म्हूण आमी हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं, तुमच्यो तकल्यो बागोयात. दोऱ्याका आशिर्वादाक आमचो जबाब आमेन जावं दी. बागयोंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रुचनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश बरीत आसात. पवित्र आत्मेच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मायेचे मजतीन सासनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.